बागेंत पावलो खोलस्कारांक बरोवन आनी आयच्या आनी आमकां सगल्यांक कुटुंबाच्या वांगड्यांक म्हणटा तुमच्या कुटुंबाची निगा घेयात. बायलांक म्हणटा तुमच्या घोवांक खालती रावात. पोतीक म्हणटा ओ घरकाराक म्हणटा तुमच्या घरकांनी सवें मोगाळ जायात, तांचें सवें मोग दाखयात, तांचें सवें धारून जावं नाकात. तशेंच भुरग्यांकूय तो म्हणटा आवय बापाय सवें खालती जायात. आनी हे सगळे गूण आमकां पवित्र नाजराच्या पवित्र कुटुंबांत दिसून येतात. तांचें सवें खालतीकाय आसली, तांचें सवें मोग आसलो, तांचें सवें बोगसणें आसलें. जेन्ना जेजू देव मंदिरांत फाटीं रावता तेन्ना आवय बापायन रिएक्ट जावंक येतालें. तीं थकलोलीं दिसांची वाट चलोवन तीं परत जेरुसाल्याक आयलोलीं. आंकवार मारयेकूय राग आयलोलो, पूण ती म्हणटा पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें. एके भाशेन निगा घेता आपल्या कुटुंबाची. जुजे ओगेपणान सोंसता एक जाप काडिना. प्रितीच्या बाबा कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर जायते फावटी असली वागणूक आमी धरची आसा. थोड्यो वस्तू लेट गो हे भाशेन बागेन चुजे भाशेन सोडची आसा आनी फुडली वाट आमी धरची आसा. जुजे एक बरो पोती कसो, बापूय कसो आपल्या कुटुंबाची निगा घेता. आंकवार मारये सवें आपली जबाबदारी पाळटा, तांची सेवा करता, तांकां राखता, तांच्या सुखा दुखांत वांटो घेता. मारिया एक पोतीन कशी, आवय कशी आपल्या कुटुंबा सवें हुस्क्यान भरता, हुस्को दाखयता.